Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. फाल्यां बिरेस्तार 10 मार्च गोवा विधानसभेच्या इलेक्शनाचो रिजल्ट उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा दोन हितून जातलो. नॉर्थ गोवान पॉलिटेक्निक कॉलेज जे आमी फाटल्यान पळोवपाक शकता हे काउंटिंग स्टेशन आसतलें आनी साऊथ गोवान दामोदर कॉलेज. टोटल नॉर्थ गोवान 19 कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी साऊथ गोवान 21 कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा. सगळ्यांच्यो नजरो ह्या फाल्याचे रिजल्ट जो जातलो तेजेर लागलेले आहा. तुमकां जस्ट आढावो दिता की कशें काउंटिंग आसतलें तें. टोटल 9,31,000 सुमार वोटींग जालां. 80% वोटींग एपावट जालां. फाटल्या इलेक्शना पेक्षा 1-2% कमी, बट वोटर्स वाडिल्ल्यान तो वोटराचो नंबर चड आहा. टोटल 301 कॅन्डिडेट ह्या इलेक्शनाक उबे रावले 40 मतदारसंघांनी मेळोन. अशी फाटल्या इलेक्शनाची आमी काउंटिंग जी पळयली ती कशी जाताली, 10 हॉल्स आसताले, 10 हॉलांनी 10 कॉन्स्टिट्युएन्सी पयलीं घेवप, उरिल्ल्यो 10 मागीर घेवप. पण हे पयलेच फावट गोंयान अशें जाता की 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी वांगडा काउंटिंगाक घेतले. नॉर्थांतले 19 कॉन्स्टिट्युएन्सी वांगडा घेतले, सावथांतले 21 कॉन्स्टिट्युएन्सी वांगडा काउंटिंगाक घेतले. पण एकूच पयलींच्या हॉलांनी 10 टेबलां, 11 टेबलां, केन्ना केन्ना 15 टेबलां पर्यंत आसतालीं. पण ह्या ज्यो आतां सगळ्यो वांगडा घेता तेंच्या हॉलांनी एका हॉलान 5 ते 7 टेबलां आसतलीं. काउंटिंग सकाळीं 8 वरांचेर सुरवात जातले. पयले 8 ते 8:30 हांगा पोस्टल बॅलट पयलीं कावंट करताले. 8:30 एक्चुअल मशिना वयलें काउंटिंग स्टार्ट जातलें. पोस्टल बॅलट जाल्या उपरांत जर बारीक कॉन्स्टिट्युएन्सी पणजे सारकी जंय 30 बूथ आहा, म्हणजे 30 वोटींग मशीन थंयची कावंट करची पडटा, तेजें जर काउंटिंग सकाळीं 8:30 स्टार्ट जाल्यार 10:30-11 पर्यंत तेजो रिजल्ट येवपाक शकता. रिजल्टाचो प्रोसेस आसतलो की एके मशिनाक रिजल्ट घेवन सगळे फायनल प्रोसेस करपाक वेळ 20 मिनटां लागपाक शकता. आनी जश्यो गोंयान आनी मोठ्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा, पर्यां, वाळपय सारकिल्ल्यो जंय 56 बूथ्स पर्यंत 56 मशीन वेगळी आसतली कावंट करपाक, थंय चड टायम लागतलो. जे 7 टेबलांचो रूम हांगासर अशें धरला 5 ते 7 टेबलां धरल्या. 7 टेबलांचो जो रूम आहा तो अशा व्हडल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक दिला. आनी रावंड्स जर आमी घेतले टेबला प्रमाण जाल्यार पणजे सारके कॉन्स्टिट्युएन्सीचे 6 रावंड जातले काउंटिंगाचे. आनी व्हडल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे 50 वयर बी बूथ आहा तेंचे 11 रावंड, 10 रावंड अशें जातले. सो त्या व्हडल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो रिजल्ट येता म्हटल्यार 11:30, 12:30 पर्यंत जावपाक शकता. उशीर जावपाक इतलो एक डिले जावपाक शकता की ह्या इलेक्शनाक, फाटल्या इलेक्शनाक घेतले ते व्हीव्हीपॅट मशीन आसतले आनी तेंचे कंडिशन आसता की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सींतले 5 व्हीव्हीपॅट मशिनांतल्यो ज्यो स्लिपी ज्यो येता वोट केल्या उपरांत ते तशे त्याच पक्षाक मतदान जालां काय नाही पळोवपाच्यो स्लिपी ज्यो आसता त्यो कावंट करतले. प्रत्येक मतदारसंघातले 5 व्हीव्हीपॅट मशिनांतले रँडम काडटले ते आनी ते कावंट करतले. ते एक गजालीक मातसो उशीर जावपाक शकता. ह्या इलेक्शनाक आनी एक वेगळेपण, कोणूच खंयचोच कॅन्डिडेट व्हडली मार्जीन आपल्याक उलोवन दाखयना. पयलींच्या आमी फाटली इलेक्शनां पयलीं कोण 5,000 मार्जिनान येतलो, कोण 7,000 मार्जिनान येतलो म्हणटाले. ती भाशा ह्या इलेक्शनाक आमकां पळोवपाक मेळना. तेजो परिणाम काउंटिंगाचेरूय जावपाक शकता. खूब स्प्लीट आशिल्ल्या कारणान, खूब पार्टी आशिल्ल्या कारणान, खूब बरे कॅन्डिडेट आशिल्ल्या कारणान वोटांची स्प्लीट जातली आनी विनींग मार्जीन जे आसा खूब सगळ्याच कॅन्डिडेटाचे सगळ्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन कमी जातले. आनी ते विनींग मार्जीन एकदम सामकें कमी जाता. 100 भितर बी येता रिकाउंटिंग जावपाचे चड चान्सीस आसा. अशे खूब 40 बऱ्याचशा कॉन्स्टिट्युएन्सी रिकाउंटिंग जावपाची शक्यता, रिकाउंटिंग हरता तो कॅन्डिडेट मागपाची चान्सीस आहा. जर एकदम कमी मार्जिनान दुसरो जिखता जाल्यार थंय एक टायम जावपाक शकता फायनल रिजल्ट मेळपाक. खंयच्या परिस्थितीत 12:30 पर्यंत गोंयकारांक क्लियर पिक्चर मेळपाक लागतले. एक वेळ सगळे रिजल्टूय आवट जावपाक आहा की बाबा खंयचे पार्टेक कितले सीट मेळ्ळा हें पिक्चर क्लियर. जे व्हडल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा तेंच्यो लिड्स कळटल्यो आनी कोण जिखपाक शकता हेंवूय पिक्चर क्लियर जातलें. दुसरें सांगपाचें विवराक की आमचे नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा दोनी कडल्यान लायव्ह आसतले रिपोर्टर्स. ते लायव्ह अपडेट थंयच्यान दितले. स्टुडियोंतल्यान कंटिन्युअस पॅनलिस्ट आनी एडिटर लायव्ह आसतले. त्या भायर आमच्यो कितल्योश्योच स्क्रिनी 15 स्टेशनाचेर, गोंयभर 15 स्टेशनार आमच्यो व्हडल्यो LED स्क्रिन्स घातलेल्यो आसतल्यो. थंयच्यान लोकांक रिजल्ट पळोवपाक मेळटले. फेसबूक आनी अदर डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर आमी लायव्ह आसतले. सकाळीं 7:30 सावन प्रुडंट टीव्हीचेर आनी सगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर आमची कवरेज स्टार्ट जातली. 8:00 काउंटिंग स्टार्ट जाली की तेंच्यो लिड्स आनी मागीर जिखता ते सगळे प्रुडंट सगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर ब्रेकिंग्स तुमकां मेळत रावतल्यो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गांवसा वांगडा हांव लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर.